मांडवी न्हंयतले कॅसिनो दुसरे कडेन व्हरतले काय ना हाका म्हत्व ना, पण सद्याक ह्या कॅसिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुदतवाड मेळ्ळ्या. सरकार इतलेंच करपाक शकता. पणजी वटेनचे कॅसिनो उखलून बेती वटेन व्हरतले. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारचे कॅसिनोन मुदतवाड दिवपाचें धोरण दोतर प्रमोद सावंत सरकारानूय कायम दवरला. ज्या कॅसिनो बोटींक मुजत वाड दिल्या तांची मुजत सप्टेंबराची 30 तारखेर सोंपतली. आता आनीक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड दिवन दोतोर प्रमोद सावंत सरकारान हे कॅसिनो मांडवी न्हंयतच उरतले हें स्पश्ट केलां. आमी कॅसिनो जे आसा हांचे खरें म्हणजे हे 6 म्हयन्याचो पिरियड ह्या एका सोंपतालो. अगेन वी हॅव गिवन द एक्सटेंशन ऑफ द अनदर फॉर द 6 मंथ एंड वी कॅन थिंक ओवर इट. इट्स टोटल डिसिजन. ह्या कॅबिनेटान तेजेर डिस्कशन जालां की आमी फुडल्या 6 म्हयन्या पर्यंत तेजे डिसिजनाचेर कितें तरी येतले. वॉट वी आर डुईंग एक्झॅक्टली एज अ पॉलिसी डिसिजन. फुडले 6 म्हयने मांडवीनीच उरतले. दॅट इज फायनल न्ही. वन्स वी हॅव गिवन द अप्रुवल 6 म्हयने थंयच उरतले ते. ओके. मंत्री मायकल लोबो हे कॅसिनो आपल्या कळंगूट मतदारसंघात म्हळ्यार आग्वादच्या दर्यांत व्हरपाक सोदता. पर्यावरणाच्या मुल्यांकनाचो अहवाल आनी थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेतल्या उपरांत मायकल हो निर्णय घेतलो. मजगती ताचो विधानसभेतलो वांगडी आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्ली सुचोवणी ताणें मान्य केल्या. ती म्हळ्यार ह्यो कॅसिनो बोटी मांडवीतच दवरपाच्यो, पूण त्यो बेती वटेन. पोटवेंचणूक जिखल्या उपरांत मांडवीतले कॅसिनो 100 दिसां भितर भायर व्हरपाचें उतर बाबुशान दिल्लें. Babush's concern is about the casinos which are touching on the Mandovi side of the river on Penjim side. Mandovi river on Penjim side. So we are looking at alternate shifting of the ships on this side. So but captain of ports have to give the clearance to shift the vessels on the other side right now. So one vessel is going to get shifted very soon. For that identification of the place is going on. In the next 4-5 days I will give you all the place where it will be shifted. One vessel. Then remains 3. So we'll see one at a time. No? Let one vessel be going first. Saligaon and our constituency in between. There is space that side. So but we also have to see the fishermen, traditional fishermen, Rapondkars. We cannot disturb them. We have also told the Honorable Chief Minister that this extension of 6 months जे जाता पत्तून ते जावचें न्हू म्हणून. आनी कितें आतां एकदां डिसिजन आमी घेवचें वेदर इट इज रियली दॅट दीस शिप्स कॅन बी शिफ्टेड फ्रॉम रिवर मांडवी ऑर नॉट, वेदर देर इज ऑल्टरनेट प्लेस ऑर नॉट, वेदर that particular constituency MLA and sarpanchas or those people are agreeing for these ships to come over there, whether EI environment impact assessment has been done or not. So ekdaच कितें आतां decision घेवचें in consultation with the ministers and MLAs about the casino vessels in the river Mandovi. We have already told the Honorable Chief Minister and all the cabinet ministers have agreed today that some policy has to come out, and Honorable Chief Minister said in the next before the expiry of this 6 months we will do something about this. That every 6 months extension is not right. See, you cannot when you give a license to anybody in the state of Goa, you cannot tell them that no, this is for 6 months. This is wrong. This is wrong policy. So this is being going on from the time of Manohar Parrikar's regime, then the Lakshmikant Parsekar's regime, and now I told him this is a different dispensation. We need to think positively in the interest of people investing in the state of Goa. No giving extensions for 6 months. I feel that we have to give extension till the period of the casino policy being framed and coming out. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत हेर म्हत्वाचे निर्णयूय घेतले. पळयात मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तो. चार डिसिजन आशिल्ली. एक म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट. फाटल्या दिसांनी आमी फक्त ते वेगळे करपाचें केल्लें, पण आमी टॅक्निकली सगळें पळयल्या उपरांत इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी अलॉंग विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट ए सिंगल डिपार्टमेंट जातलें. दॅट इज द फर्स्ट डिसिजन इन कॅबिनेट.
वन देर इज एन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वन अंगणवाडी एट पाली 70 ते कितें जाल्लें पयलीं एप्रुवल घेवंक नाशिल्लें म्हणून ताका इलेक्ट्रिफाय करपाचें एप्रुवल दिल्लें आसा आमी. दॅट इज वन. दुसरें एग्रीकल्चरची सबसिडी ही गेली 4-5 वर्सां कॅबिनेट डिसिजन घेयनासतरूच सबसिडी रिलीज करताले म्हणजे फायनान्स एप्रुवल आनी हें घेयनासतना सो दॅट ती आमी रिलीज करपाक दिली बट ताचें कॅबिनेट एप्रुवल जें आसा तें आयच्या कॅबिनेटान घेतलेलें आसा. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.